रगाडा न्हंयतल्या उदकाच्या प्रदूषणावयल्यान आयतारा जाल्ली साकोर्डेची ग्रामसभा बरीच तापली। न्हंयतल्या उदकाच्या प्रदूषणाचो मुद्दो फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन गाजत आसा, तरी लेगीत पंचायतीन कसलीच पावलां उबारूंक नाशिल्ल्यान साकोर्डेचे लोक चाळवले। गोंयांतले पर्यटन क्षेत्र हे सगळ्यांत व्हडलें उद्देगीक केंद्र। गोंयांत अभिनव विचार आनी संकल्पना घेवन उद्देगक तयार केल्यार स्वावलंबी गोंयची संकल्पना साध्य करपाक चड वेळ लागचो ना। लोकांनी उदरगत आनी रोजगार निर्मितीच्या प्रकल्पाक विरोध करचे बदला ह्या प्रकल्पाक आदार दिवपाक जाय। अशें केल्यार गांव उदरगत जातली आनी बेकारीची समस्या सोडोवपाक मजत जातली, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। सांखळे एका कार्यावळीच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। फोंडचे भाट वळवय वाठारांतले लोक सध्या पिवपाच्या उदका खातीर वळवळे काडटात। दर वर्सा हीच स्थिती आसा। ह्या वाठारांतल्या लोकांक टँकराच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा। सावयवेऱ्या मसण भुंये कडेन उदकाच्यो बांदिल्ल्यो टांकयो वापरांत हाडच्यो, तशेंच खूब पोरणी जाल्ली उदकाची पायपलायन बदलची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। कोतीगांवां बिबट्यान थैमान घाला। गांवांतल्या सुण्यांचेर हल्लो करपाचे प्रकार चालूच। लोक भियेल्यात। राना खात्यान बिबट्याक व्हरचो थळाव्यांची मागणी आसा। आयतारा एका सुण्याचेर हल्लो केल्ल्यान सुणो गंभीर जखमी जालो। ईव्हीएमाचेर बंदी घालात आनी लोकशाय वाचयात अशी मागणी कांय राजकीय पक्षांनी केल्या। ईव्हीएमा आड दिवचले आनी पेडण्यां लोकजागृताय केली। तशेंच कांय लोकांनी ह्या संदर्भात पुलिशेंत कागाळूय नोंद केल्या। ईव्हीएमाक विरोध करपाक सोमारा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर सगळ्यांनी एकठांय जावचे असो उलोय संघटनेन मारला।
हे फावट भाजपाच्या उमेदवारांक भोवमतान वेंचून हाडपाचो दावो प्रियोळचो आमदार आनी मंत्री गोविंद गावडेन केलो. फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन लोकसभेची तयारी सुरू केल्ल्याचे मंत्री गावडेन ह्या वेळार सांगले. माशेलात एका कार्यावळीत तो उलयतालो. इतले मजगतीं शेनवारा मंत्री सुदीन आनी आरजीच्या कार्यकर्त्यां मदीं जाल्ल्या वादाचेरूय गावडे उलयलो. काणकोण आगोंदाच्या आगोंदेश्वर देवळात शेनवारा मध्यान राती चोरांनी हात मारलो. सुमार 2 लाखांचो मुद्देमाल चोरयेक गेल्ल्याचो दावो देवस्थान समितीच्या वांगड्यांनी केलो. पुलीस आनी फॉरेन्सिक टीम घडणूक थळार पावल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपा सरकारान सुरू केले पंचायत चलो अभियान पुरायपणान अपयशी थारिल्ल्याचे काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्स सांगता. पंचायत चलो अभियाना वेळार कांय मंत्र्यांनी लोकांकडेन वाद घाल्लो. हे प्रकार आतां भाजपाक म्हारग पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे एल्विस सांगता. मांद्रे गांवांत आस्कावाडा हांगासर दुर्मीळ अशें भारत मातेचें देवूळ आसा. हे देवूळ आनी तातूंत आशिल्लो कल्याण स्वामी महाराजांचो मठ कांय भक्तांचे श्रद्धेचें ठिकाण आसा. पुराय गोंयांत हे भारत मातेचें एकमेव देवूळ अशें म्हणल्यार उपकारता. भारत मातेच्या देवळा मुखार अनोखे तुळशी वृंदावन आसा, जातूंत पृथ्वीचेर निरामाण केल्ली तुळस आसा, जाचेर विष्णू देवाचे 10 अवतारांच्यो आकृत्यो आसा. प्रदूषणां आनी नाम स्मरण केल्यार खुबशा भाविकांची मनोकामना आनी इच्छा पुरी जाता अशें हांगासर येवपी भाविकांची श्रद्धा आसा. वास्कोत मडको नेटान चालू आसा. कोणूच हाचे आड कारवाय करपाक सोदिना. मडको कोणाच्या आशिर्वादान सुरू आसा तें कळपाक मार्ग ना. वास्को सद्याक मडक्याचे थैमान दुकानां, हॉटेलां ना जाल्यार खंयचे तरी बिल्डिंगेच्या कोनशाक मडको घेवपी बशिल्ले दिश्टी पडटात. पळोवपाक गेल्यार मडको तसो बेकायदेशीर, पूण दिसा उजवाडात चलपी मडक्या कडेन पुलिशेनूय आड नदर केल्ल्याचे दिश्टी पडटा. देखून मडको घेवप्यांक नेमको कोणाचो आशिर्वाद आसा तेच कळपाक मार्ग ना.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दिवचल तालुक्यातल्या दलित भावांनी एकठांय येऊन युगपुरुष बाबासाहेब आंबेडकर समाज संघटना स्थापन केल्या. समाज संघटित जावचो आणि बाबासाहेबांचे विचार फुडें येवचे या हेतान ही संघटना स्थापन केल्या. म्हावळिंग्या आयोजित केल्या सुवाळ्यात नार्वेचे सरपंच संदेश पार्सेकर हांच्या हस्तुकी हे संघटनेचे उक्तावण झाले. वेरे मार्केटातल्या श्री दादेश्वर देवळात रस्त्याचे हॉट मिक्सिंगाचे काम सुरू करतले. या वाठारातले मुळावी बांदावळ आणि जोडणी सुधारपा खातीर एक सकारात्मक पावल उबारतले, अशें साळगांवचे आमदार केदार नाईक हांणी सांगले. सावज उजेदी आरियाल गावाची शांतिकाय भंग करपी मनशांचेर कारवाय करात. तशेंच शिवजयंती दिसा ज्या 20 गावातल्या नागरिकांचेर गुन्हो नोंद केला ते फाटी घेवचे अशी मागणी करपी थाराव आयज सावज उजेदी आरियाल ग्रामसभेत जाला. खासगी सुवातीक केल्ल्या प्लॉटांक रस्तो करपाच्या हेतान शिवाजी महाराजाचो पुतळो खूब भितरल्या सुवातीन बसयला असोय आरोप ह्या वेळार थळाव्या गांवकारांनी केला. अठ्ठेचाळीस वरां भितर अनुसूचित जमातीक आरक्षण दिवपाची अधिसुचोवणी काढली ना जाल्यार 6 मार्चाक उपोषण करून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गाकुवेत संघटनेन दिल्या. अनुसूचित जमातींक सरकारान सदांच फटयला, मात हे फावट आमी हे खपोवन घेवचे नात. सरकारान जर आमची मागणी पुराय केली ना जाल्यार फुडली पावलां आमी उबारतले अशी शिटकावणी संघटनेन दिल्या. उत्तर गोयची लोकसभेची तिकेट परतून एक फावट श्रीपाद नायक हांकां मेळ्ळ्या. भाजपान लोकसभे खातीर आपली पयली वळेरी जाहीर केली. हे पयली वळेरेंत 195 सिटांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे फावट वाराणसीच्यान लोकसभेची वेंचणूक लढयतले.
लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि उत्पल पर्रीकर हांचे खातीर पक्षाची दारां सदांच उक्ती आशिल्ल्याचे उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक सांगता. दुसऱ्या राजकीय पक्षांतल्या फुडाऱ्यांक आमी भाजपात घेवपाक शकतात जाल्यार आपल्या मनशाक कशे कुशीक दवरतले अशेंय तांचें म्हणणें. तशेंच सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराची कमी भरून काडप अशक्य आशिल्ल्याचें तांणी ह्या वेळार सांगलें. काणकोण बस स्टँडार एका बायलेच्या गळ्यांतले मंगळसूत्र फारोवपाचो यत्न करपी दोग बायलांक काणकोणकारांनी रंगे हात धरले. तांच्या वांगडा आशिल्ले तिसरे बायलेन थंयच्यान पळ काडलो. चाळविल्ल्या थळाव्यांनी दोग बायलांक पुलिशेच्या स्वाधीन केले. मजगतीं ह्या दोगूय दिल्लीच्या बायलांक पुलिशेन अटक केली. सोमारे ह्या दोगूय बायलांक न्यायालयात हाजीर करतले. प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्रावतीन शॉर्टलिस्ट केल्ल्या 312 लाभार्थ्यांक वेगवेगळी उपकरणां वाटली. सुमार 15 दुयेंती हांगा उपचार घेवपाक येतात. दर एका दिव्यांग भुरग्याक एक बरी जीण मेळची ह्या हेतान ही उपकरणां वाटिल्ल्याचें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. विमान कंपन्यांनी आपले ऑपरेशन दाबोळे विमानतळावेल्यान बंद करून मोपा विमानतळाचेर व्हेले. ताका लागून दाबोळे विमानतळ बंद जातलो हें निश्चित आनी हाचो परिणाम दक्षिण गोंयच्या पर्यटनाचेर जातलो असो भंय बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस हांणी उक्तायलो. भाजपा सरकारा खातीर लोकांक त्रास जायत आसा देखून येवपी लोकसभा वेंचणुकेंत उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या लोकांनी एकठांय येवन ह्या भ्रश्ट भाजपा सरकाराक घरा धाडपाक जाय असो उलोय वेन्झीन ह्या वेळार मारलो. घुवळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ल्या आनंद साळगांवकर ह्या 40 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक मडगांव पुलिशेन अटक केला. तो मांद्रेचो नागरीक अशें कळ्ळां. ताचे कडल्यान 2,71,000ची घुवळे वखदां ह्या वेळार पुलिशेन जप्त केली. हातूंत 3.80 ग्राम MDMA, 18 HC टॅबलेट, 14.66 ग्राम चरस आनी 0.8 ग्राम LSD पेपराचो आस्पाव आसा. पुलिशेन ताची कार जप्त केल्या.
मडगांव पालिकेन जशे मोती दोंगरार आशिल्ल्या घरांक घर क्रमांक दिवपाक सुरवात केल्या तशेंच गांधी मार्केटांतल्या दुकानदारांकूय वेवसायीक परवानो दिवचो अशी मागणी आदलो नगराध्यक्ष सावियो कुतिनोन केल्या। अशें केल्यार पालिकेक जी येणावळ मेळटा तातूंत वाड जातली अशेंय सावियोचें म्हणणें। म्हायती हक्क कायद्या वरवीं सावियोन ह्या विशींची म्हायती मागोवन घेतिल्ली। पंचायत चलो अभियाना अंतर्गत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन वेरे वागुर्मे पंचायतीक भेट दिवन तांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो। उदक, वीज, कोयर आदी ह्यो सगळ्यो समस्या बेगीनूच सुटाव्यो करतले अशें आश्वासन लेगीत मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार दिलें। गोंयाक अजूनय आनीक बरें पर्यटन थळ करपाची सरकाराची मोख आसा तेन्ना पर्यटनाच्या संबंदीत जायत्या वेवसाया विशीं लेगीत मंत्र्यान मार्गदर्शन केलें। बेतूल वाठारांतल्या ONGCत नोकरी दिता अशें सांगून नावेलीच्या मॅकलीन डायस ह्या चलये कडेन पावण्या पयशे मागले। हो सगळो वेव्हार ऑनलायन पद्दतीन आनी ईमेलीचेर पत्र धाडून केलो। हे विशीं ONGC कडेन चवकशी केली तेन्ना नोकरी दिवपाच्या नांवान फटवणूक जाल्ल्याचें कळटाच मडगांव पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केली। दिल्लीत लोकसभा उमेदवार निश्चित करपा खातीर भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय मंडळाची बसका शुक्रारा उसरा मेरेन जाली। ही बसका जाल्या उपरांत शुक्रारा सांजे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भाजपा अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे गोंयांत पावले। उत्तर गोंयच्या उमेदवारीचें नांव निश्चित जालां। दक्षिण गोंयचो उमेदवार अजून निश्चित जावपाचो आसा। हाचे विशीं संसदीय मंडळ अधिकृत घोशणा करतले अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयां पावल्या उपरांत दिल्या। पेडण्या पोरसकडे मुखेल रस्त्याचेर बस शेड उबारपाची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। जायते लोक पयस पयशिल्ल्यान प्रवास करतात तेन्ना शेड उबारप भोग गरजेचें आसा। मजगतीं ह्या रस्त्याचेर जायते कडेन फोंडकुलां लेगीत पडल्यात आनी हाका लागून अपघातूय वाडटात। बेगोबेग शेड उबारची तशेंच फोंडकुलां लेगीत पुरोवची अशी थळाव्यांची मागणी आसा।